जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ इस्सानो भावा भयणीनो, जेजून दिल्लें आमकां वर्तें देणें जावन आसा. हे आमी सांगयेत एक व्हळादीक हातेर जावन आसा. पवित्र आत्मो मजतदार आमचो इश्ट आमच्या जिविताच्या पैनान प्रत्येक रितीन आध्यात्मीक जिवितांत आमकां वाट दाखोवनसो एक सांगाती जावन आसा पवित्र आत्मो. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक म्हणजे इगजमतेच्या जल्माच्या दिसाक पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना थोडी शिकवण ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत तो आमकां कितें सांगता ताच्या विशयांत आमी समजून घेवया. भियांत आसल्या मनशांक धैर्य दाखयलो आत्मो तो. भावार्थान दंडल्यांक भावार्थ घट केल्लो आत्मो तो. दुबावी मनशाचो भावार्थ भोळादीक केल्लो आत्मो तो. वाट आंगटी तेंगटी आसल्या मनशांक सारक्या वाटेन हाडलो आत्मो तो. फटकिरी जिणे जियेतल्यांक नितीवंतपणाच्या जिविताक भावयलो आत्मो तो. आनी असलो आत्मो आमकां मेळ्ळा आमी क्रिस्तांवनी जायकी बागी. कित्याक तो आमकां क्रिस्त कोण, क्रिस्त कितें, क्रिस्त कितें करूंक आशेता आमच्या जिविता मुखार, ताची मांडावळ कितें, ताचें मिसांव कितें, ताचें योजन कितें म्हणून आमकां प्रेरण दिवचो आत्मो जावन आसा पवित्र आत्मो. खाल आमी समजून घेतलें आमी परत जल्माचे म्हणजे आमी मेल्या म्हूण अर्थ न्ही. बगार क्रिस्ताचें नेसन नेसून ताचे भशेन जावंक तो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिता अशें आमी समजून जोडली. आज पवित्र आत्मो शिकोवणदार, पवित्र आत्मो शिकोवणदार हाच्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांवें म्हज्या एका मालगड्या ह्या जाग्या लागीं विचारलें अशें, फादर पवित्र आत्मो शिकोवणदार म्हणटा आसतना तुमच्या मतीन कितें येता म्हणून. ताणें एका भुरग्या आनी आवयचें एक निदर्शन सांगलें. पळया म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, भुरगें ल्हान आसतना पयलें आवय त्या भुरग्याक शिकयता कशें पप्पा म्हणचें या मम्मी म्हणचें. अशें ती आवय आपणाच्या भुरग्या लागीं एक संबंद रुता करता, नवो बांद रुता करता. आनी पवित्र आत्मो पयली शिकून आमकां शिकयता बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो करूंक. तेंच घरांत घराक बरयल्या 4थ्या अध्यायान आमी आयकता पवित्र आत्मो आमकां शिकयता बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो करूंक. म्हणजे आमकां आनी बापा थंय एक नवो संबंद, आमी ताची भुरगीं म्हणलें एक तो बांद घट करता. कितली अपुरबायची शिकवण. ताका म्हणटात तो पाद्रा म्हणलो ही जावन आसा एलिमेंट्री, आमी बालवाडीन त्या LKG UKG शिकची एक शिकोवन म्हणून. दुसरें तो ह्या जाग म्हणलो आमी वाडटे आसतना कशें भुरगें आपणाच्या पोटाचेर पोट ओडन आट्टे पांय घालन पडोवन उडोवन कशें चलोवंक शिकता, तशें पवित्र आत्मा आमकां दुसरी शिकवण दिता. म्हणजे क्रिस्ताची वाट आमकां शिकयता. क्रिस्ताची वाट म्हणजे मोगाची, सादेपणाची, बोळ्यापणाची, ल्हानविकायेची, एकामेकाक स्विकार करची, मनशापणाची, एकामेकाच्या संतोशांत वांटेली जावची, एकामेकाच्या कश्टा दुखाक आमी खान दिवची, एकामेकाच्या पवित्रपणांत आमी वांटेली जावची. असली अपुरबायेची शिकवण आमकां दिता. आनी म्हणजे क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जिवीत करता. ताकाच जावन पावलो म्हणटा आमी क्रिस्ताचें प्रतिरूप, वी आर द इमेज, अ कॉपी ऑफ क्रायस्ट. आमी क्रिस्ताची एक प्रतिरूप. पळया कशें पवित्र आत्मो अंतान आमकां जेजू भशेन जावंक शिकयता. हें दुसरें म्हणजे जावं पुरो इस्कलाचें शिकोवन जावंक पुरो. ताचे उपरांत तो ह्या जग म्हणलो अशें भुरगें वाडत वता आसतना आवय बापूय त्या भुरग्याचे हात पांय घट्ट घालून बसून ताका पयलें शिकोवचें कालें मागणें करूंक.
कित्याक भुरग्याक मागणें कशें करचें कळना, ताकाच ताच्या आत काण संतकोसाचे कुरवेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून ती आवय शिकयता. अशेंच रोमाघरांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6 वळींत अशें सांगता, आमकां मागोवंक आमच्या इतल्या कळना, भागार तो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आमी कशें मागीचें म्हूण. आनी अशें त्या त्रिंदादेतय आमचो एक बांद सुरू जाता. कशें अशें आवय त्या भुरग्याक शिकोवन त्या देवातय त्या भुरग्याक एक करतातय, तो क्रियाळ आत्मो पवित्र आत्मो आमकां आनी त्या त्रिंदादीक एक करता. केदें व्हडलें भाग म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, असल्या पवित्र आत्म्याक देवान जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्याक मजतदार. आमचो इश्ट आमच्या जिविताच्या पयनार आमकां सांगात दिवचो, आमचो पयना सांगाती जावन आसा. तितलेंच न्ही, जुवांच्या अध्यायांत बोवापूर बायन सांगतात, तो सर संगती तुमकां कळीत करता आनी सर संगती तुमकां उगडासा काडटा. पयलें आमी शिकल्या कशें बापा म्हूण उलोव मारचें, दुसरें आमी शिकल्या कशें सुमयाच्या वाटेन आमी चलचें, तिसरें आमी शिकल्या कशें मागचें आनी गुंडाय रितीन. कित्याक सांत पावलो बोवापूर बायन म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, जें कितें दोळ्यांनी देखलें ना, जें कितें कानांनी आमी आयकलें ना, जें कितें देवान ताच्या मोगान आमकां दवरला, तो दायज ताच्या दायजान वांटेली घेवंक ताणें आमकां आयती केलें. आनी हो पवित्र आत्मो तें दायज आपणावंक आमकां प्रेरण दिता, आपोवन व्हरता. कितें आमकां सांगता पवित्र आत्मो, कितें शिकयता, गुंडाय रितीन क्रिस्त असो आमच्या भावार्थ असो गुट, जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू पुनर येतलो या परत येतलो. हें भावाताचें सत गुंडाय रितीन आमच्या सालत्या जिबेंत तो पवित्र आत्मो शिकयता. म्हणजे जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन जल्मलो, तोच खरो देव. आनी तो मनीस आमच्या पासत ह्या संवसारांत कश्ट मरण सोंसलो, सोम्याचें पाशांव ही एक पटकिरी खाणी न्ही, भागार सताचे एक भावाताचे एक उसारणी जावन आसा. आनी उपरांत जेजू पुन्हा जिवन जालो आनी तो परत येतलो आनी आमकां सोडून दितलो आनी ताच्या संतोशांत आमी सर्व वांटेली जातले. म्हणलं बोवापूर बायन ही गुंडायेची ह्या साल्वासाची शिकोवन आमकां दिता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल आसा जे. ताकाच हो पवित्र आत्मो आमकां सक्रामेंता मुखांत मेळ्ळा, पवित्रस्थाना मुखांत तो मेळ्ळो पवित्र आत्मो. क्रिस्मसाच्या सक्रामेंता मुखांत तो तीर जाला, घट जाला आनी बळवंत जाला. आज त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल हांवें आनी तुमी जियेचे, बापाक आब्बा बाबा म्हूण आमी उलो करीचे. तदाळ मात्र आमी ह्या संवसारांत कित्याक आसाव, आमचो उद्देश कितें, आमी कित्याक एका क्रिस्ती कुटुंबान जल्मल्या, कित्याक आमी ह्या क्रिस्ती कुटुंबान वाडटा, कित्याक आमी विसां भेटयता, कित्याक आमी येवकरीस्त करता, आमकां कळचें खेदाळा आमी त्या पवित्र आत्म्यात एकवटून आसल्या मात्र तीच शिकोवन आज आमकां दिता. आमकां कळीत आसा उजो आनी इंगळो ह्या गोबर, कितलो गोबर चड इंगल्या वयर आसता गे तितलो उजो मोरता, ह्या पालवता आनी तो त्या गोबरांत एक जाता. आमकां दिला तो पवित्र आत्मो जावन आसा, तो शिकोंदर जावन आसा. इतलें पर शिकयत आसतना आमच्या वायट जिविताचे, आमच्या पडकिऱ्या जिविताचो गोबर घालन आमी तो उजो धांपोवचो नाका. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, भागार तो गोबर आमी फुंकया आनी तो इंगळो आमच्या जिवितांत पेटोवन दी आनी ती शिकोवन आमी कितें शिकता हेरांक दिवन दी आनी आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल जावन दी म्हणून आमचें मागणें जावन दी. आमेन.